मध्यानराती मगोचे बाबू आणि पावसकार पावले भाजपात मुख्यमंत्र्यांक काढून उडयलो सुदिनांक सरकारांतल्यान मगो आता लढयतली भाजपा आड लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुको। आम्ही खंय चल्ल्यात, गोंयकार असले सत्तेचे राजकारण मानून घेतलो हो प्रश्न विचारतात भाजपाचेच फुडारी। गोवा फॉरवर्ड मागता युतीचो राजकीय रोडमॅप। सुभाष वेलिंगकार परत सांगता विधानसभेची मध्यावधी वेंचणूक जातलीच। गोवा सुरक्षा मंच सोदपाक लागलो 25 उमेदवार गोंयभर। फातर्पेची शांतादुर्गा बाळ्ळीकरणीची जात्रा जाली सुरू मंगळारच्यान। 5 दिसाचो उत्सव सोंपतलो गुलाल मारून। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी। तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे खबरापत्र। पळोवया खबरो विस्तारान। मध्यानरातीचो राजकीय शिगमो अजून सोंपना। बुधवारा फातोडेर परत एक फावट 2 वरांचेर मोगोचे 2 आमदार बाबू आजगांवकार आणि दीपक पावसकार फुटले आणि भाजपान आयले। उपरांत दोनपार म्हणसर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडयलो। ताचेर चाळवल्ल्या मगोन 3 पोटवेंचणुको आणि 2 लोकसभा सीट लढोवपाचे जाहीर केला। मोगो आमदाराच्या भाजपा प्रवेशाविशयी तांकां खबर नाशिल्ले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा। पूण जे कोण भाजपात येवपाक सोदता ते खोशेन येवपाक शकतात अशें तांचें म्हणणें। एमजी स्प्लीट आमी करूंक ना, आमी फोडूंक ना। तांच्याच पार्टींतल्या 2 आमदारांक म्हणजे बाबू आजगांवकर आणि दीपक पावसकर हे जेन्ना स्वताहून तेंच्यांनी स्प्लीट करून वेगळो गट फॉर्म केलो आणि वेगळो गट फॉर्म करून ते आमचे कडेन आयले की आमी तुमच्या पार्टीन येवपाक तयार आसा। आमकां थंयसर अनसेक्युअर्ड फील जाता। वॉटेवर म्हाका खबर ना तेंच्या मदीं कितें जाल्लें तें, बट तेंच्यांनी सांगलें की आमकां थंयसर एक अनअटॅच करपाचो भंय आसा, काडून उडोवपाचो भंय, वेगळ्यो गजाली तेंच्यांनी सांगल्यो। जेन्ना एखादो मनीस आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन येता तेन्ना इट इज ऑलवेज वेलकम। आमी तांकां सांगलें आमी तुमकां घेवपाक तयार आसा। सो दॅट ते आमी तांकां रातीच तांकां पक्षप्रवेश दिलो आणि असा तसो तांकां पक्षान घेतले। तूं जर फाल्यां आमच्या पक्षान येता म्हटलो जाल्यार आमी तुका घेतले। इट इज द सेम थिंग। कोण तरी पक्षांतले आमदार येयले आनी आमच्या पक्षान घेता म्हटल्यार आमी घेतले। 2 आमदारांच्या भाजपा प्रवेश उपरांत एकटो पडिल्लो सुदीन ढवळीकाराक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो। मंत्रिमंडळांतल्या ह्या बदलाक राज्यपाल मृदुला सिन्हान पाटणाच्यान मान्यताय दिली। आता दीपक पावसकाराक मंत्री पदाची सोपूत दिवपा खातीर ती राती गोंया पावतली। हे राजकीय चेकमेटाक मगोन आपली जाप दिल्या। लोकसभा वेंचणुके खातीर सुदीन ढवळीकार दक्षिणेच्यान जाल्यार नरेश सावळ खंय उत्तरेच्यान उबे रावतले। तशेंच मोगो 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोट वेंचणुकूय लढयतलो। आमचे लिडर जे आसा बाब सुदीन ढवळीकर ते सगळ्यां कडल्यान तांकां दक्षिणेंतल्यान उबे रावपाच्या डिमांडान आयिल्लो आसा। दक्षिणेंतल्यान सावथांतल्यान बाब सुदीन ढवळीकराक उबो करपाचो विचार पक्षान आनी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी उलोवन दाखयल्लो आसा। हेचोय विचार आमी करतले। आनी उत्तरेंतल्यान आमकां जवळ जवळ नरेश सावळ आमकां तो कॉन्टॅक्ट जावना, पण सगळ्याच्या सहमती नरेश सावळाक तो त्याचे अजून होकार घेवना आमी, पूण पक्षाक दिसता की हे दोगांनी उबे रावचे। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, विराज कामत। दीपक ढवळीकार शिरोडेच्यान उबो रावता म्हूण भाजपान तांकां चेकमेट दिलो। सुदिनांक निखळयलो आणि मोगोचे उरिल्ले 2 आमदार भाजपान हाडले। पूण हाचेर भाजपाचे आदले आमदार खुशनाथ आणि मोगोचे। दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमकां राजकीय रोडमॅप दियात अशी फोडाफोडी समान न्हय। गणेश गांवकार हो सावड्डेचो भाजपाचो आदलो आमदार। ताका मोगोच्या दीपक पावसकारान उडयल्लो। ताका लागून तो बेजार आसा, पूण आपली नाराजी अजून दाखयना। मात सावड्डेचो भाजपा उपाध्यक्ष संजय नायकान पावसकाराक येवकार दिला की पार्टीन जो डिसिजन घेतला तो डिसिजनाचे बरोबर आमी रावतले सगळे आणि त्याच प्रमाणे फुडें वचपाचे। आमचो आमदार जो पावसकार MGP आसलेलो तो GSIDCचो चेअरमॅन आसलेलो। तेणें आतां कितें केल्लें आसा की अपग्रेडेशन करून घेतलां। ताका जर मंत्रीपद मेळटा जायत आनी ते आमी PWD जाल्यार खूब खोशयेची गजाल, कित्याक तो मतदारसंघ म्हणटा सामको वंचीत आसलेलो विकासा पासून। आज नाल्यार फाल्यां इलेक्शन जातलें न्हू, आनी तो BJPचो आमदार जातलो न्हू। तुमी ताका त्या टायम कितें हें केलां, थारायलां तुमी ताका काम करतले, कितें करतले? न्ही, कशें आसा की पार्टी आजूच तिकीट ठरयना फुडली। जेन्ना पार्टीन समज फाल्यां सकाळी जर तिकीट कोणा पळय दिता तेच्या फाटल्यान पार्टीक आमी सपोर्ट करपाचो।
तशें पळोवपाक विनय भाई फाटल्यान आतां खूब तेंपान हांगा मिनिस्ट्री मेळ्ळी आसा आनी हो मतदारसंघ खूब वर्सां पासून दुर्लक्षीत असो आसा. मिनिस्ट्री मेळना आनी आतां मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या कारणान काही खुबशे आमचे जॉबाचे विशय आसा, डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, पूण आनीक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय की जितकें डेव्हलपमेंट जाता तितको कमी. सो तो डेव्हलपमेंटूय जातलो आतां मिनिस्ट्री जालें म्हणल्यार मातशें इजी जातलें. पूण भाजपाचो म्हालगडो फुडारी आनी 2 फावट आमदार आनी सभापती आशिल्लो राजेंद्र आर्लेकार वगी रावपाक तयार ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकारा इतलोच तोय बी चाळवला. ताणें भाजपाचे संस्कृतीचेरच प्रस्न विचारला. केलेली चुकीची पद्धत आसा ताचो पार्टीक खूब फटको बसतलो. हातूंत पक्षाचें हित ना आनी सरकाराचें हित ना अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. पक्षाचे जे कोण कांय जाण दोग-तीग जाण किंवा 4-5 जाण जे कोण निर्णय घेतात तांच्यांनी ह्या सगळ्या गोश्टींचो विचार करपाक जाय पक्षाच्या हिताच्या दृश्टीन. जाल्यार फुडें आमी वचूं शकतले. एक अत्यंत वायट गोश्ट जाल्ली आसा अशें म्हजें मत आसा. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून जे आसात, ज्या तळागाळांतले काम करणारे ते तातूंत खूब नाराज आसात. ते आमी पार्टी खातीर काम करप आनी शेवटी आमकां न विचारता काडून दुसऱ्या पक्षांत ताणें वचप. भारतीय जनता पार्टीचें हें कल्चर न्ही, ही संस्कृती भारतीय जनता पार्टीची न्ही. हें वेगळें कोणाचें तरी आसा, तें आमी कित्याक इम्पोर्ट केल्लें आसा तें कळना. कोणाच्या फायद्या खातीर अत्यंत वायट गजाल आसा. टेकन फॉर ग्रँटेड म्हणटात पळय, तर तें टेकन फॉर ग्रँटेड जे आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतींत जें चल्लां हें थांबपाक जाय. विष्णू प्रभू हो पयलीं मोगोचो सावड्डेचो आमदार आशिल्लो. आज तो तितलो सक्रीय ना. पूण पावसकारान भाजपात वचप ताका निखालस मान्य ना. मात मोगोची थळावी समिती पावसकाराक येवकार दिता. आमी एक बारीकशी MGची मिटींग म्हणजे सावर्डे जे कोण कमिटी मेंबर आसा तांणी एक बारीकशी मिटींग घेतली आनी विचार केलो. जर आमचे दिपक प्रभू पावसकार हो समज BJPन गेलो आनी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार आमकां खूब आनंद आसा. कित्याक आमकां आमचे युवकांक खुबशे जॉब मेळटले अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आनी बहुजन समाजाचे कडेन जो कोण प्रतारणा करता तेजो निश्चित बहुजन समाज ते पद्दतीन उत्तर दिता. गेल्ले फाटले कित्येक जे आमदार जे फुटून गेले तांकां सगळ्यांक मतदारांनी हे दाखयला तशी तेची परिस्थिती तीच जातली. फुटून गेला आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळी ताका कांय अर्थ ना. लोकां कडेन लोकांचो विश्वासघात करून तशें हें करप योग्य न्हू. हय तेणें केलें तें निश्चित रॉंग आसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकरान गोंयांत भाजपा उबारिल्ली. आज तीच भाजपाक काबार करपा खातीर ताणें गोवा सुरक्षा मंच घडयला. कारण तिणें सत्ते खातीर नैतिकता भाजून खाल्ल्या अशें ताचें मत. म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता. मतदार त्या चिन्हा खातीर पक्षा खातीर ताका निवडून दितात आनी ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आनी विश्वासघात करप आनी अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां. मात ह्या सगळ्या घडणुकांचेर सगळ्यांत बोलकी प्रतिक्रिया आयल्या ती गोवा फॉरवर्डा कडल्यान. तांचो फुडारी आनी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान हे घडणुकेक येवकार दिलो ना. ताका दिसता असल्यानी युती सरकार आपली प्रतिश्ठा वगडावन बसतले. देखून तो म्हणटा मुख्यमंत्र्यान तांकां युतीचो राजकीय रोडमॅप दिवचो. अलायन्स पार्टनर जेन्ना झगडूंक लागतात तेन्ना एकमेकांक अलायन्स पार्टनर खावंक लागतात. एक अलायन्स गव्हर्मेंटान आसून पसून तुमी एकमेका कडेन झगडटात. सो तातूंत आनी एकवट म्हणटा तो आनी कसो उरतलो. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें केन्ना जाल्यार केन्ना. हें जाल्लें आतां जाल्लें आहा. हाजे बरोबर आतां काँग्रेस फुट्टली आनी फुटत फुटत जर रावले जाल्यार पब्लीक क्रेडिबिलिटी कितली जातली उरतली हाजेर एक प्रश्नचिन्ह येतलें. आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता मेजर कोएलिशन पार्टनरान दिवचें पडटलें. सो ताणें दिवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की हे सरकाराचो फुडलो रोड मॅप पॉलिटिकल रोड मॅप कसो आसतलो हाजेर मुख्यमंत्री क्लॅरिफाय करतलो आनी मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. चड करून घटक पक्षांक कळपाक दुसरे जे सपोर्ट करता तांकां कळपाक गोंयचे पब्लिकाक कळपाक आनीक आमी आमचे मित्रांक कशें आमी ट्रीट करतात कितें आमी लोकां कडेन सिग्नल पावोवंक सोदतात. मोस्टली द चीफ मिनिस्टर वील क्लॅरिफाय एंड शूड क्लॅरिफाय. तुमचे फॉर्म आसा हांवें तुमचे
आमचे MLA फॉर्मच आसता बाबा. आमचे MLA खंय वचपाचे आहा? आमचे MLA वचपाचे आसलेले केन्ना वचपाचे? आमचे फुटपाचे MLA न्ही ते. रुलिंगाची आमकां इतली खाज ना. आमी खंय फाल्यां ओपोजिशन म्हणलें जाल्यार ओपोजिशनांत तयार असले मनीस आमी. सो हातून जें दुसऱ्याक जालां तें आमकां जातलें म्हणून आमकां भंय दिसना. पणजी, मडगांव, वास्को, सावड्डेच्यान आमचे खबराकार ग्लेन कॉस्टा, संदीप तुयेकार, हिरू महाले, प्रहर सावड्डेकार वांगडा व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. कितें जालां तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण हें कित्याक लागून जालें हाचे फाटलें कारण मोगो आनी भाजपान सांगलें. पळयात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रकारांक सांगले, शिरोड्या उमेदवार उबो करून सुदीन ढवळीकरान युती धर्माचें पालन करूंक ना. समान किमान कार्यक्रमाचेर काम करपाचें युती सरकारान थारायिल्लें, पूण ह्या कार्यक्रमा प्रमाण मोगोन आपले उमेदवार उबे करूंक जायनाशिल्ले. मोगोच्या फुडाऱ्यान नितीन गडकरीक उमेदवार उबे करचे नात म्हणून उतर दिल्ले. ते उतर ताणें मोडलें. गव्हर्मेंट फॉर्म करता आसतना जी कंडिशन्स आशिल्ली, आमचे पार्टीचे नेते नितीन गडकरी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष, आमच्या सगळ्यांच्या बरोबर तांचें उलोवप जाल्लें की तांच्यांनी शिरोडा ह्या मतदारसंघांतल्यान कॉन्टेस्ट करप ना. हें कॉन्टेस्ट जाल्ल्यान तेज्या प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की तांच्यांनी करप ना, आनी तेज्या खातीर आमी तांकां परत परत सांगातूय आशिल्लें. त्यांच्या पार्टीचे लिडर सुदीन ढवळीकर हांकांय आमी सांगलेलें की ज्या प्रमाणे फॉर्म्युला डिरायव केला त्या प्रमाणे आमी फुडें वचपाचें. कॉमन प्रोग्राम जो आमचो थरलेलो ताज्या प्रमाणे करून हांवें ताका तेजें म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे तांचें म्हणणें वेगवेगळें आसा. ओके, तेज्या खातीर तांच्या कडेन हांवूय पर्सनली उलयल्लो की आमी कॉमन प्रोग्राम जो ठरला त्या प्रोग्रामा प्रमाणे फुडें या, आनी त्या प्रोग्रामा प्रमाणे तांच्यांनी शिरोड्या हो रावपाचो नासलो विशय. जेन्ना म्हाका सांग एखाद्या पार्टीच्या पेक्षा राज्याच्या पेक्षा चड जर आनी कितें दिसता आसत, जेन्ना राज्याचो इंट्रस्ट हो पयलो इंट्रस्ट, सरकाराचो इंट्रस्ट हो पयलो इंट्रस्ट, जर ताका तेज्या पलीकडे वेगळो जर आपल्या पार्टीन भावाचो इंट्रस्ट वा आनी कोणाचो इंट्रस्ट दिसता आसत आनी जर निर्णय घेता आसत जाल्यार ताका हांव कांय करूं शकना. वॉटेवर तें ठरलेलें त्या प्रमाणे कर. मजगती मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान पत्रकारांक सांगले, पक्षांतल्या बंडखोर फुडाऱ्या आड ते पोट वेंचणुको लढयतले. गोंय एक ल्हान राज्य आशिल्ल्यान ह्या बंडखोर फुडाऱ्यां खातीर राज्याक आनी लोकांकय त्रास जातात. फुडाराक जो कोण पक्ष बदलतलो ताच्या आड मोगो उबो रावतलो. आमी अगेन्स्ट डिफेक्शन म्हणून वावुरता आनी आमी अगेन्स्ट डिफेक्टर अगेन्स्ट आमी वावरत रावतले. केदोय मोठो धक्को आनी हें सुटल्यार ना, आमी अगेन्स्ट डिफेक्शन. गोंय हें ल्हान राज्य आसा. गोंयांत डिफेक्शन जालो की सगळ्या विकासाचेर परिणाम जाता, मतदाराचेर परिणाम जाता, आनी त्या खातीर आमची ही लढाई चालूच आसतली. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत मध्यवधी वेंचणुको जातल्योच अशें गोवा सुरक्षा मंच अजून म्हणटा, आनी हे वेंचणुकेंत 25 जागे लडोवपा खातीर पक्ष उमेदवार सोदपाक लागला. लोकसभेच्या दोनूय जाग्या खातीर 31 मार्चाक तांचे उमेदवार जाहीर जातले. म्हादय, रोजगार निर्मिती, CRZ, प्रादेशीक आराखडो आनी हेर साबार प्रश्नावयल्यान सुभाष वेलिंगकरान युती सरकाराचेर टिका केल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आमकां अजून गॅरंटी आसा की मध्यावधी निवडणूक जी विधानसभेची आसा ही 100% गॅरंटीन येता. ताज्यामुळे हे पोटनिवडणुकांचे 4 मतदारसंघ सोडून उरलेल्या मतदारसंघांनी आमचें कार्य चालू जालां. 31 मार्चाक आमी निसंशयपणे ह्या दोनूय मतदारसंघाचे उमेदवार जो एक निश्चित जाल्लो आसा तो त्या दिसा घोशीत करतले. गोंयच्या सरकारान ज्या पद्दतीन तें फॉर्म जालें अनैतीक पद्दतीन, ताजी पत गेल्लीच आसा. ती पत सांबाळपा खातीर माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांची राजकारणांतली इमेज, तांची राजकारणांतली प्रतिमा जी आशिल्ली आनी सहानुभूती तांच्या बद्दल जनतेन निर्माण जाल्ली, हाजो फायदो करून घेवचो म्हणून बेगीन बेगीन भारतीय जनता पार्टीन तांचे अस्थि दर्शन आणि अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम जे गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी घेतले ते मोठो फ्लॉप शो ठरलो. आणि तांणी ज्या उमेदीन हे सगळे अस्थि दर्शनाचे आणि अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम श्रद्धांजलीचे आयोजित केल्ले ताका लोकांनी फाट फिरयली अशें लक्षांत येता. म्हणजे शेवटी
चलत गेल्ल्या गव्हर्मेंटाक ही सहानुभूती कॅश करपाक सुद्दां जनतेन दिवंक ना आनी जनता दिवची ना तो फायदो घेवपाक. गोंयचो खण प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार गंभीर आसा अशें चित्र रंगोवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान लोकांक फटयलां अशें वेलिंगकार म्हणटा. आता नवीन मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जे आता पदाचेर आसा ते आयिल्ल्या तांच्या नाविन्याचो फायदो करून घेवपाक तांणी अशाच प्रकारचे गोडी गुलाबीन वागून नवें गाजर लोकां समोर दाखोवपाक सुरवात केल्या की सरकार गंभीर आसा ह्या विशयाचेर. जो सरकार आनी जो पक्ष गेल्या 1 वर्सा पेक्षा जास्त काळ गंभीर नाशिल्लो तो आता कोड ऑफ कंडक्ट लागता आसतना आनी पोटनिवडणुका आनी लोकसभा तोंडाचेर आयले आसता गंभीर कसो जावंक शकता तें म्हाका कांय कळना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. काँग्रेसीन देशातली गरिबी पयस करपा खातीर न्याय नांवाची येवजण हाडल्या. हे येवजणेच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेस देशातल्या गरीब लोकांक वर्साक 72,000 रुपया दितली खंय. स्वातंत्र्या उपरांत देशातले गरिबीचे प्रमाण 70% आशिल्ले पूण 2011-12 वर्सा केल्ले आर्थीक सर्वेक्षण म्हणटा हे प्रमाण उणें जावन 20%चेर पावलां. तांणी राबयल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खातीर हें प्रमाण उणें जालां अशें काँग्रेस म्हणटा. पूण हे 20% प्रमाणय नश्ट करपाचो तांचो उद्देश आसा अशेंय काँग्रेस म्हणटा. दर एक बायलेच्या बँक खात्यांत 6,000 रुपया कशे पावतले हाचेर काँग्रेस भर दितली अशें पक्षाचो म्हणयारो ट्रोजन डिमेलो म्हणटा. हे येवजणेचो देशांतल्या 5,000 बायलांक लाव जातलो अशें तांचें म्हणणें. Now this historic step will eradicate the remaining 20% of the poor of the poorest. Now when the Modi government waives loans of a few crony friends to the tune of 3.17 lakh crores, it opposes this scheme that will benefit the poor of the poorest. This scheme is workable, and this has been certified by the ex-RBI governor, Mr. Raghuram Rajan, says that the scheme is workable in his interview. That the promises made in the last 3 states about the waiver of loans was done by all the 3 states that the Congress won in record time. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. कुंकळी बाजारात मंगळारा जाल्ल्या अपघातात 2 थळाव्या बायलांक मार लागला. मडगांवच्या हॉस्पिटलांत उपचार केले उपरांत ह्या दोनाय बायलांक घरा धाडल्यात. बाजारांतल्यान वचपी हो महामार्ग अशीर आसा ताका लागून हांगा येरादारीची सदांच गच्ची मुड्डी आसता. थळाव्या रस्त्या वयल्यान महामार्गाचेर येता आसतना लोकांक मातशें सांबाळून येवचें पडटा. अनमोड घाटांतल्या रस्त्याचें काम हातांत घेतिल्ल्यान तो येरादारी खातीर बंद आसा. देखून चोर्ला बेळगांव आनी मडगांव कारवार महामार्गाचेर येरादारीचो ताण वाडला. रस्तो ओशीर आहा आतां फाटीर सुद्दां बायलां पळय भुरग्यांक बी पळय हांव कितें म्हणटा हो रस्तो गव्हर्मेंटा खबर आहा ते सायडीन बंद आहा आनी हेणी तेमी भितर गेले पूण हांव म्हणटा कितें आमगे इंटरनल रस्तो कितून आहा तो हो म्हणटा ते NH-17 हायवे कितून जावंक शकता. इतलो रस्तो ओशीर आहा ट्राफीक सामकें जाम एकमेकांक आडोवन सामकें चोय कितून कंजाचेर जाता तें. हे आमगेलो रोड हायवे टच जाला हो बरोबर वाड्यार वयता आनी हिंगा सदांच त्रास जाता आनी ती चेडवां बायलो पडटाय इतली वयर आहा की 1 फूट वयर आनी तेजे चडयताय तूं हायवे गाडी येता आनी लागता आनी कितू एक्सिडंट जावपा चुकले आमगे भितर पडपाचें गाडयां बिड्यांक. मातशें हेजेर लक्ष दवरपा गव्हर्मेंटान कशे परिस्थितीन ते लेवल मारपा जाय ना स्लोप दिवपा जाय ह्या रोडाक. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वाडे वास्कोच्या सिवरेज पंपिंग स्टेशनात तांत्रीक बिगाड जाला. ह्या बिगाडाक लागून फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन हळशीकवाणें उदक गटारांतल्यान व्हांवत आसा. लोकांनी कागाळ केले उपरांत पालिका निरीक्षकान वचून पळोवणी केली पूण हें उदक नेमकें खंयच्यान भायर सरता हें कळना. सिवरेज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन पालिका हे सुवातेची पळोवणी करतली अशें मुरगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान सांगले.
हे पळोवणे उपरांत कितें तो निर्णय घेतले अशें तो म्हणटा. Already sent our inspector there. He has come to the. He has said a report saying that there are many houses and he cannot detect the source because there is a junction is there. So it cannot be traced from where the actually the sewage is flowing. Now we have decided to take up the matter before the sewerage department to have a joint inspection and thereafter remedial measures will be taken. हे उदक फाटल्या 3 म्हयन्यासावन व्हांवत आसा. हे विशीं आपणे पालिकेक पत्रय बरयल्ले, पूण अजून मेरेन गटार निवळ केल्ले ना अशें दोतोर पेद्रू दा कोस्तान सांगले. It is for last 3 months. I have given complaints written to municipality with copies to the health officer, but no action has been taken by this municipality at all, except when I again complained on phone to the municipal president. He sent someone to clean the gutter. Then I complained to the sewerage department, to the assistant engineer, who came next day with his personnel, and then she said the sewerage leak was from the sewerage department only. We had a slight breakdown in the pumps for some time, but all those pumps have been repaired now, which have been broken down. And there was slight leakage due to the pump problem. No, that pump problem has been attended so far. We have to like a gutter, stagnation in the gutter. I have seen it, I have visited at least lot many times, and even if thing is not overflowing in the gutter, the stagnation is always there. It's like a perennial thing in the gutter. So basically, sometimes there is a problem. The gutter, when sewage gets released in the gutter. No, sometimes. So that once the pump problem is attended, it is done. And as far as the new pumps, we have already put the order for new pumps, and they will come in shortly. पळयात तो कितें म्हणटा तो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. श्री शांतादुर्गा बाळीकरण देवीच्या जात्रेक मंगळार सावन सुरवात जाल्या. 5 दीस चलपी ह्या जात्रेची शेनवाराक गुलालान सांगता जातली. देवस्थानाचो भट मनोज बर्वेन हे विशीं अदीक माहिती दिली. पळयात. एकनाथ षष्टीन आमगेली जात्रा स्टार्ट जाता आनी आज दिवजाचो उपवास. आज 9 म्हणजे 9, 9:30, 10 दरम्यान पालखी. मेन म्हणजे आमकां सांजची प्रसन्न वाडी आसता. ती वाडी केल्या नंतर कळस आमगेलो कळस काडटा देवाचो देवीचो. तो कळस गांवां भोंवता. कळस देवळां पावले शिवाय पालखी आज काडपाक मेळना आमकां. मेन पयलीं आमचो रथ आसता. रथ जाल्या नंतर पालखी काडटा. पालखी काडून आमगेली पालखी रंगा म्हणजे देवी रंगा थंय वचून बसता. आनी दुसरे दिसा म्हणजे फाल्यां सकाळी सप्तमी दिसाक सकाळी आमगेल्यो दिवजां जाल्या नंतर मागीर आमगेली पालखी सकयल रंगा व्हरून देवीची मुर्ती पालख्यां बसून वयर हाडचे पयलीं तिळी करची आसता गड्याक. गोवा लायव्हलीहूड फोरम म्हणटा लायव्हलीहूड हो एक मॉडेल प्रोग्राम. GLF प्रमाण शिक्षण, भलायकी, उदक ह्या गजालींचो उदरनिर्वाहात आस्पाव जाता. फुडल्या 10 ते 15 वर्सांत उदरनिर्वाह हो गोंया खातीर म्हत्वाचो थारतलो अशें फोरमाचें म्हणणें. गोवा लायव्हलीहूड फोरमान गोंयच्या उदरनिर्वाहाचेर पयली श्वेतपत्रिका प्रकाशीत केल्या. सिव्हिल सोसायटीच्या मजतीन फोरमान ही श्वेतपत्रिका तयार केल्या. जीवनमानाची गुणवत्ता उंचावपा खातीर ही श्वेतपत्रिका लोकांक मजत करतली अशें फोरम म्हणटा. And why livelihoods? Because livelihoods is we would call it as the mother program. So from livelihoods comes everything: education, health, water, everything comes from livelihoods. Going forward in the next 10 years, 20 years, 30 years, livelihoods will be very important because the population of below 30, below 35 in Goa is more than half the Goa's population, number one. So we have to now think of some planning, some implementation, some programs for the youth, because we want our youth to be productively engaged in good employment or self-employment. तर बेकारी इतली आसा मायनिंग एरियांतली. इट्स अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न. जवळ 4-5 हजार यंगस्टर्सचे इंटरव्यू घेतिल्ले आसा की दिस इज अ रेफरन्स. दिस कॅन बी अ गायड बट दिस कॅन बी द फायनल. वी जावंक शकना बट दिस विल बी ऑफ हेल्प for anybody, any student or any government agency to work ahead for the development. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.